आपणाचें उगडापण कित्याक कोत्ता? बरें, मनीस विचारशक्ती आनी इत्साशक्ती आसलोलो प्राणी. सोत जाणा जावप आनी बरें आसा ताचो मोग करप ताचें जिवीत ओर्ताबोरीत करता. जर मनीस उंचल्या स्वता खातीर आनी उंचल्या बऱ्या खातीर मेहनतीन वावुरता तर तो धर्माची वाट चलता. देव आमच्या गिन्याना परस, आमच्या सोदण्या परस आनी आमच्या वावरा परस फर्त जाल्ल्यान अशें करच्याक आमकां घडये निरासपण जायत. आनी ह्यावून निरासपणाची गजाल म्हळ्यार आमच्या ह्या प्रयत्नाची आड नदर करून देव आमकां मेळूंक येना वो आपणाचें उगडापण करिना जाल्यार. देव आपणाकूच उगडापो कोत्ता हो विस्वास जुदेवांच्या आनी क्रिस्तावांच्या भावार्थाची बुनयाद. पूण दुसरो एक प्रस्न हांगा उप्रासता. देवाक इतलो खालतो जावची कित्याक गरज? ताणें कित्याक लागून आपणाकूच उगडापो करूंक जाय? देव आपली वस्तुंकीच खुशाल आसा, ताका संवसाराची गरज ना. ह्या प्रस्नांची जाप आमकां जुवांवाचे पयले चिठींत मेळटा. थंयसर अशें बरयलेलें आसा, देव जावन आसा मोग. न्हूच फकत हें आयकूंक बरें लागता, पूण उगडापण म्हणजे कितें हें समजूंक आमकां आदार मेळटा. हें समजुचे खातीर आमी मनशान करच्या मोग म्हणलेल्या भावनेची आमी देख घेवया. हे विशीं आमकां सगल्यांक खबर आसा. मोग अनुभवताना सोबीत अपुर्बायेची भावना आमचे भितर येतात आनी आमचो मोग कोत्तोल्या सांगाता तो वांटूंक आमी अंतरेकता. देखीक दोंगराचो एक व्हडलो देखावो आमी पळयलो, वो हंसाचो एक उत्तम जोमो मळबार उडटाना आमी देखलो म्हूण चिंतुया. हे विशीं आमच्या मोगाच्यांक सांगूंक आमी आतुरायेन आसता. मोग हेरांक बरें जाल्लें आशेता, हेरांनी आपणाची खुशालकायेंत वांटेली जाल्ले मोग आशेता. म्हणटूच देव हो मोग जाल्यार रोसना आनी उगडापण म्हणजे कितें तें आमकां हांगासर ठावें जाता. देवाक संवसाराची गरज ना, तो ताचेर आदारून ना, पूण देव रोचूंक आशेता, कारण आपले रोसनेन ताचे मोहिमेंत भागीदार जाल्ली ताची खुशी. बोनूम दिफुसियूम सुई ही उतरां थॉमस आक्वायनसान दियोनिसियोसाक सांगलोली. ताचो अर्थ असो, मोग आपणा थावनूच शिंपडटा. म्हणटूच देवान संवसार रोचलो आनी आपणाकूच आमचे खातीर उगडापण केलें, कारण तो जावन आसा मोग. मनशान आपणाच्या दैवीक जिवितांत वांटेकार जाल्ले देवाक जाय. तोच जावन आसा तें उंचलें सोत आनी तें उंचलें बरेंपण. उगडापणा वरवीं हें जावंक शकता, कारण मनीस जें जाणा ताचो तो मोग कोत्ता.